प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आयचे शिवर्तमान जावन आसा मागचो 3रो विसवोर वोड 13 ते 19 पर्यंत. Mark chapter 3 verses 13 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि दोंगरार चोडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपणाशी आपयले आणि ते ताचेशी गेले आणि आपणा बरोबर आसचे पासत आणि प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाणांक नेमले आणि ताणें तांकां आपोस्तल म्हणले आणि देंवचार काडूंकूय ताणें तांकां पदवी दिली. म्हणटच नेमलेले 12 जाण ते हे शिमांव हाका पेद्रू म्हूण जेजून नांव घालें, झेबेदावाचे पुता जाकोबाक आणि जाकोबाच्या भावाक जुआंक बोअनेग्रेस मुणगे कडकोड्याचे पूत म्हूण आडनांव दिलें, आंद्रे, फिलीप, बार्थोलोमेव, माथेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, क्रांतिकार सिमांव आनी ताजो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. प्रितीच्या भावणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू आपल्या 12 आपोस्तलांक विचून काडटा. आनी भावणीनो आमी पळयता जेजू ह्या आपोस्तलांक विचून काडचे पयलीं कितें करता. तो एका दोंगरार वेता आनी आख्खी रात सारता मागणें करून आपल्या बापाशी. आनी भावणीनो आमी पवित्र पुस्तक शिकत जाल्यार आमकां कळोन येता की जेजू एकल्या दिसा जेन्ना तो सकाळीं देवाचें उतर परगट करतालो, उतराची शिकवण दितालो, मिलाग्री करतालो, दीस जाल्या उपरांत तो आपल्या सर्गीच्या बापा कडेन मागणें करतालो. हो वेळ जो जेजूक जाय जातालो, कित्याक गाय बिश्टें मागणें करपाक ही सोयी जाल्ली गाय ताका? ना भाव भयणीनो, तो हो वेळ काडटालो रातीक आनी बापा बरोबर मागणें करतालो, कित्याक सर्गीचो बाप ताका सगळें कोडीत करतालो. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो तो येयल्लो आपल्या बापाची खोशी करपाक. आनी बापाची खोशी करूंक जायली जाल्यार ताजो संबंद ताज्या बापाशी घट आसूंक जाय आसलो. ताणें मागणी करूंक जाय आसलें, ताणें आपल्या बापाची उतरां आयकोंक जाय आसलीं. बाप ताका सोगलें सांगिना. जेन्ना तो स्वर्गांतल्यान ह्या संवसारान येता बाप ताज्या तकलेन, ताज्या मेनून, ताज्या काळजान सगल्यो वस्तू घालिना. तो ताका सांगता तूं हो संवसारान आनी मनशा कुळाची सरवण कर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान जल्म घेता, आमी थोडे दीस पयलीं आमी जेजूच्या जल्माची परब केल्ली, नातालांची परब केल्ली. आनी भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना व्हड जाता, 30 वर्सांचो जाता, तो आतां देवाचें उतर शिकोवपाक कॉमेस करता. पूण एकल्या रातीक तो वेळ काडटा आनी सर्गीचो बाप ताका कोडीत करता. तो म्हणटा हें कर, तें कर, हें शिकय, ही पेकोणी कर. आनी भाव भयणीनो, जे सर्गीचो बाप जेजूक सांगतालो त्योच वस्तू जेजू करतालो. भाव भयणीनो, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक. तो एक देव, जेजू देव, सर्गीचो बाप देव, पवित्र आत्मो देव. तर जे सर्गीच्या बापाक जाय केल्लें तो आतां जेजूक सांगता आनी पवित्र आत्मो आतां तें कोडीत करता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू कसलीय वस्तू उलयतालो, कितें शिकयतालो, प्रवचन करतालो, दुसऱ्यांक शर्मां दितालो, पेकोणीक दितालो, सगळें अजापां करतालो, हें जें करतालो तें सर्गीचो बाप ताका ताजे वरवीं करतालो. म्हणजे जे सर्गीचो बाप जेजू आनी पवित्र आत्मो करूंक सोदता ते एक मनाचे, ते एक काळजाचे. आनी जे जेजू करतालो तो आपल्या बापाक पळोवन करतालो. आनी त्या वरवीं जे सर्गीच्या बापाची खोशी आसली, देवाची खोशी आसली, जेजू आतां ह्या संवसारान काबार करता. आनी तशें की जेन्ना वेळ येता तो खुर्सार वेता, आपलो प्राण सोडटा आनी आतां मनशाच्या कुलाची सरवण करता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आतां 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकता, आमी आतां देवाच्या उतराचेर आमी शिकता, ती उतराची सजमणी आमकां मेवता.
आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आतां आमी मागणे कोत्ता. आतां कितें जाता? आतां सर्गेचो बाप पवित्र आत्म्याच्या उदेशी देवाच्या उतराची सजमणी दिता आमकां. आतां आमचो संबंद दिसान दीस देवाशी गोड जाता. देव आमचे कडेन उलयता, तो आमकां आपली खोशी दाखोवंक सोदता. पूण आमकां ती खोशी कोडीत करूंक जाय जाल्यार, आमकां ती सजमणी जाय जाल्यार आमी वेळ काडूंक जाय, देवाचें उतर शिकूंक जाय, मागणे आमी वेळ काडूंक जाय. आनी त्या वेळार आतां पवित्र आत्मो आमकां त्या उतराची सजमणी दिता. तो आमकां देवाची खोशी कितें ती आमकां सजमयता. आनी आतां आमच्यान बापाची, आमच्या सर्गेच्या बापाची खोशी करूंक जाता. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना येशू वर्तमान आमी आयकता, आमी कितें करूंक जाय? आमी हे देवा वेळ काडून आमच्या आख्या दिसांतलो वेळ काडून देवाचें उतर वाचूंक जाय, शिकोवंक जाय, नियाळ करूंक जाय. तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरूंक जाय. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान, जो पवित्र आत्मो आमचो गुरुजी आहा तो आमकां तें सोंपेपणी कोत्तलो, तो आमकां उतराची सजमणी दितलो. आनी जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेवता आनी तें उतर आमी सजमून आतां आमी पाळटा, आतां भाव भयणीनो आमी देवाची खोशी करता. आतां जी देवाची येवजण आमच्या जिवितान ती आमी करूंक पावता. आनी शेकी एक दीस जेन्ना आमी आमची देवाची येवजण आमी संपयता, जें आमकां ह्या संवसारान धाडल्या त्या कारणा लागून आमी ह्या संवसारान आमी सगळें आमी घडलां आनी काबार केलां, तेन्ना वेळ पावता आमकां सर्गीचो बाब म्हणटा, यात आतां परत, तुमचें काम जालें, आतां सर्गीचें सूख भोगूंक तुमी यात. ना तर भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारान एक दीस काडटले, सुमान काडटले, म्हयने काडटले, वर्सां काडटले, आनी आमी फकत दोन करतले. आमी जें आमकां आमच्या मनान येता तें करतले. पूण जेन्ना आमचो संबंद देवाशी घट आसता, जेन्ना देव आमकां सांगता वच, हें कर, तें कर, तेन्ना आमी करतले. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां सांगतलो, तो आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां सांगतलो. आनी आमी जेन्ना तें उतर पाळटले, खरेपणी आमी देवाची खोशी करतले, ज्या भाशेन जेजून केली. आनी आतां आमी एक दीस सर्गीचें सूख भोगूंक पावतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.